हॅलो, गुड आफ्टरनून. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा शुक्रार, फ्रायडे आयज, आणि आता हांव रेडी जावन वता देवळान. जशें की तुमकां खबरच आसा, कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलो पळय न्हू. काल आमच्या हांगासर कलश आगमन जें आसा पळय न्हू तें जालें. आणि आयज आमच्या वेंकटरमण देवळान, वेंकटरमणाचें जें टेम्पल आसा पळय त्या देवळान कलश प्लस मूर्ती जी आसा पळय ती स्थापना. काल न्ही फक्त आमच्या हांगासर कलश जो आसा पळय न्हू तो हाडलेलो. मूर्ती जी आसा पळय ती पयलींचीच मूर्ती जी आशिल्ली पळय ती सेपरेट दवरून थंय पुजा बी करताली. तीच मूर्ती जी आसा पळय ती आतां ह्या टेम्पलान स्थापना करतले. सो आयज ती स्थापना बीन जी आसा पळय ती आसा. सकाळच्यान भरपूर रिच्युअल्स एंड ऑल कितें कितें जें आसा पळय तें चालू आशिल्लें. हांव वचूना सकाळच्यान. सो आतां आमी दनपारची जी आसा पळय न्हू वता. तर आयज कलश स्थापना सकाळी 8:45 म्हणल्यार 8:45 सुमार ते शुभ मुहूर्ताचेर कलश स्थापना आशिल्ली. आनी दनपारां 1:15 मुहूर्ताचेर न्ही, म्हळ्यार जो शुभ मुहूर्त आसता पळय त्या मुहूर्ताचेर मूर्ती स्थापना आशिल्ली. आनी आतां दनपारां महाआरती आनीक हें आसा, जेवण आसा. सो एक्चुली आमी न्ही वचपाचें आशिल्लें, म्हणल्यार इतले सकाळ फुडें 9:15 सगळे घरातले बिरातले कोणी सगळे पावना न्ही, अशें म्हणून कलश स्थापना वचपा नाशिल्ली. मूर्ती स्थापना जी आसा पळय न्हू तेका वचपाचें आशिल्ली. बट हेका न्ही कामासान येवपाक वेळ जालो. हो गेल्लो कामाक काणकोण. सो येता म्हणल्यार लेट जालो. आतां टायम जो आसा पळय न्हू 2:30 जाले. सो महाआरती बी जाली, जेवण जें आसा पळय तें उदोळ स्टार्ट जालें. आनी आमी आतां लास्ट मुमेंटार वता. तर कळस आसा पळय न्हू तेका पांय बी पडपाचें, मुर्तेक पांय पडपाचें. काल आमी कळस उदक बी घालून न्हाणयल्लें. म्हळ्यार हांव काल गेल्लें न्ही कळस हाडटा आसतना कलश घेवन तो. सो तें सगळें केल्लें. सो म्हाका व्हडलेंशें कांय हें ना. काल तुमकां हांवें थोडोसो भितरलो व्यू जो आसा पळय तो दाखयल्लो देवळाचोच. जर तर कोणी पळोवना न्ही जाल्यार तेंच्या खातीर ह्या व्हिडिओन तो बारीकसो क्लिप जो आसा पळय भितरलो तो अटॅच करता. आनी आयज न्ही तुमकां हांव भायलें बी सगळें दाखयता. काल न्ही सगळें पॉसिबल जालें ना, कित्याक की वताचें रखरख आनी इतले पयसुल्ल्यान कलश तो घेवन खाली पांयांनी चलत येवपाक खूब हें जालें. मागीर न्ही केन्ना घरा कडेन येवन बसल्यार पुरो जाल्लें. सो ताका लागून भायलो सगळो हें बीन कॅप्चर करूं नाशिल्लो. तर आयज आतां तुमचे खातीर शूट करून दाखयता. तर 2:30 जावन गेल्ली आसा ऑलरेडी. 2:30 सुद्दां न्ही, 2:40 जाल्या. आनी आतां हो रेडी जाता. हांव रेडी जावन बसला. आनी फाटल्यान जें तुमकां दिसता पळय न्हू तो न्यूज दाखयता. सो हें पळयात, हांगासर आमगेर डेली सकाळ फुडें न्हिदांतल्या उठून हांगा येवन बसून आज तक जो आसा पळय न्हू ताका कितले दीस जाले ज्या दिसाच्यान तो सिंदूर मिशन जो आसा पळय जाला पळय त्या दिसाच्यान आमगेर हें चालू आसता. टीव्ही कडेन कोण आसूं नसूं हें चालू आतां. आमगेर हांगासर कोण ना, बट टीव्ही आज तक चालूच आसता. सो टायम पळयात कितलो जालो तो. हो रेडी जाता. सो रेडी जालें की हांव थंय वता आनी देवाक पांय पडपाचें सगळें करता. कलश बिलश तुमकां दाखयता जितलें कितें पॉसिबल जाता पळय न्हू तें. अशी गर्दी आसा, कितें आसा तें सगळें बी पळोवपाक जाय न्ही, तें सगळें पळयता. आनी कशें शूट करपाक मेळटा, कितलें पॉसिबल जाता तें सगळें पळयता. आनी मागीर तुमकां शूट करून दाखयता, जेवन बिवन येता. आयज रातचो ऑर्केस्ट्रा बीन आसा. पळयता बेगीन स्टार्ट जाली न्ही जाल्यार आमी ऑर्केस्ट्रा एक थोडो टायम वचून येतली. ऑर्केस्ट्रा मोस्टली शूट करपाक मेळना कित्याक की कॉपीरायट जाता न्ही ताका लागून. ओके, सो चलो आतां हांव भायर सरता, बेगीन हें करता आनी वता सगळें पॅक करता. चलो मेळया मागीर थंय पावलें. हो जालें आमचें. ही हांगासर हेणें येता आसतना फुलां हाडलेलीं, म्हळ्यार हार, शेवत्यांचो हार बी मोस्टली मेळना न्ही. रोजां मिटरां फुलां तशींच येता हांगा. मागीर उजवाती पुढे थंय घेतली. नाल्ल घेवं जाय रे ना न्ही. सो आनी पळय हो रेडी जाला. विंडो बंद कर. सो आनी वता आमी. जाली 2:45 जाली. आनी बायकूच घेवन वता कित्याक की वत आसता, हें आसता न्ही, भरपूर रश आसा थंय. हें पळय हें आमच्या हांगासर मुखार ऑपोजीट हांगासर सारकें देवूळ. तर कार घेवन गेले न्ही पार्किंगा प्रॉब्लम जाता. एनावन्स करत आसता पार्किंगा लागून कोणें वाटेर पार्क केलें आनी कितें कितें म्हणून. ताका लागून म्हटल्यार एका बायकूच घेवन या म्हणून. रोकडीच न्ही 5 मिनटां बसो वाट ना. चलो. फेवरेट साडी मागेली न्ही गेली. सो हीच साडी न्हेसला. काळें जालें पळय. हा हें हीच साडी न्हेसला एक लागून. कॉटन आसा न्ही ताका लागून. ब्लावज मातसो गरमी येता बट साडी कॉटन. ती बॉर्डरीची बी साडी ज्यो आसता पळय न्हू त्यो न्हेसल्यो न्ही आनी गरम जाता, सामकें रावपाक जायना. आनी आतां वत भायर पळय रखरखीत आसा सारकें. सो ताका लागून हीच साडी न्हेसलें. मातशें कम्फर्टेबल बी जाता. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार काळें जालें
स्किन सारकी टॅन जाल्या. कालचं ब्लाउजा डिझाईन, काकणाचं डिझाईन सगळं येयला. तोंड बी पळोवपाचें ना. म्हाका परत परत काळें जाला म्हणत आसा. आनी हांव पळय अक्षय कुमार. चलया भायर वत पळय कसलें आसता सामकें. सो चलो उजवात घेवपा जाय थंय. किती गुड सत्तर आहे. ना पुरो काय ना रे भितर. खूप वाटलं दाय होईल प्रेझेंट किती गेला हा गरम आसा. हांगासर न्ही वाडून घेतला. भाऊ जेवपाक लागलो आनी प्लेट ल्हान आनी जेवणाचे आयटम जे आसा पळय ते जाल्यार चड सगळे एकामेकाचेर खंय कितें मिक्स जालां खबर ना. छोले, गोडशें, उड्डमेथी, लोणचें, पापड, जलेबी सगळें मिक्स. लाडू, भजी मिक्स जेवपाचें आयज सगळें जेवण. तर रातची न्ही आतां 11 सुमार जाल्या आनी तुमी म्हणटले आतां इतले लेट व्हिडियोज आसा पळय तो स्टार्ट करता रेडी बी जाला काय म्हणून. तर व्हिडियोज आसा पळय न्हू तो आतां कंटिन्यू करता. आनी जशें की तुमकां हांवें उदो सांगलेलें पळय न्हू त्या प्रमाणे ऑर्केस्ट्रा आसा म्हणून. एक्चुली 10चो टायम दिल्लो बट आमी हांगसर जेवन बिवन हें करून बसलेली की केन्ना ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट जातलो आनी वतली अशें म्हणून. बट आतां जस्ट स्टार्ट जाता ऑर्केस्ट्रा. सो म्हटल्यार एक वचून रावंड मारून येवया अशें म्हणून. हेका ना वचपाचें बट म्हाका वचपाक जाय सो तेका लागून आतां रेडी जाल्या. वता एक अर्दवर बी अशें करून उबें रावचें येतली. थंय वचून बसपा बी ना आयल्यान तशी उबें रावन येतली. तर पळोवया 11 साडे 11 बी म्हटल्यार घरा येवपाचो ट्राय करता. रोखडे 1-2 सॉंग आयका. जस्ट खूब तेंपान असो ऑर्केस्ट्रा बी आसा पळय तो पळोवपाक वचपाचो चान्स पडला अशें म्हणून. आनी ऑर्केस्ट्रा जो आसा पळय तो गोवन मेलोडीज वास्कोचो. सो खूब तेंपान अशें म्हणून या म्हटलें. तर जेवन बिवन जालें आमचें आनीक उदो देवळा कडल्यान येयली आमी. म्हळ्यार बरो वेळ थंय बसली बीन. सगळी रिक्षा बी आसलेली न्ही थंय तेंचे फुड्यान बसली बीन. आनी 5-5:30 समथींग घरा कडेन आयल्या. कितें करतली घरा कडेन येवन काय मातशी बसली. आनी तेच्या नंतर येवन मातसो रेस्ट बिस्ट घेतलो. आनी आयज आमगे सोयरी बी भरपूर जाली. सो व्हिडिओ जो आसा पळय तो एडिटींग करतालें हांव. आयज अपलोड करतलें म्हणून कित्याक फाटले 2 दीस अपलोड करूं ना. 2 न्ही 3 दीस. सो आयज तरी अपलोड करतलें अशें एडिटींग जें आसा पळय न्हू तें करतालें. बट आयज सयरी येवप खूब जालें सो एडिटींग बी करपाकच मेळना. जस्ट सयरी येवन वचून 10 सुमार फ्री जालां. मागीर वॉच उडयली. सो 10 सुमार जें आसा पळय तें हांव फ्री जालां हें करून. सयरी वचून सयरी आमगे 10 सुमार गेल्ली. सो मागीर तेच्या नंतर रांदून जेवली बिवली आमी आनी आतां तो वचपाक भायर सरता. सो वता एक मातसो बारीकसो क्लिप तुमच्या खातीर शूट करता कित्याक की कॉपीरायट येता न्ही तेका लागून. चड ना बारीक अशें शूट करता आनी मागीर रिटर्न येवन मेळटा. ओके चलो.
मातशी न्ही आतां 12 जाल्या काड मरे तुमकां बॅकग्रावंडान जो आसा पळय न्हू तो ऑर्केस्ट्राचो आवाज बेत आसतलो सो आमी आयली घरा कडेन एक्चुली ऑर्केस्ट्रा बरो आसा तुमकां दाखयलें ओपन प्लेस सगळो सो बरें आसा हजारांनी तरी लोक आसतलो बट आमी येयली 12 जाली आनी हरशीं म्हणटा बी बरी सॉंग्स बी बरी आसा सो या म्हणलें हेका आमी आयल्यान रस्त्यारच बसलेली बायक पार्क केल्यान बायकार बसलेली थंय वचूं ना सो 12 जाली न्ही आतां सो म्हटलें हेका चल या अशें म्हणून खूब वेळ आमी आतां एक ऑलमोस्ट वरभर सुमार बसली पळय सो या म्हटलें बेजार येयलो थंय उबे रावन म्हळ्यार बायकार बसलेली थंय खुर्च्योचे कडेन घातल्या पळय थंय सगळे फूल आसा लोक बाबडे सकल बीन बसल्या जावं उबे आसा अशें करून म्हणून आमी आनी थंय वचून आयतले पळय चलत वचून खुर्ची ना जाल्यार मागीर अशें म्हणून वरभर हांगाच रस्त्यार रावली आनी येयली आतां एक्चुली न्ही हें अशें कितें आसता पळय ऑर्केस्ट्रा नाटकां हें तें सगळें न्ही म्हाका आवडटा बट हेका आवडना तितलें सो हेका इंट्रस्ट आसना सो मागीर अशें करून नाटकांनी बी हांव चड वचना कित्याक अशें कोंकणी कॉमेडी नाटक बी असलें न्ही जाल्यार एक ओके वचपा जाता बट ऑर्केस्ट्रा बी जो आसा पळय न्हू तो हेका आवडना म्हाका खूब आवडटा सो आयज जे आसा पळय न्हू तेका हांव जबरदस्ती घेवन गेल्लें या रे अशें म्हणून सो तो म्हाका लागून येयल्लो मागीर हांवें या म्हणटकीर तो रिटर्न आयलो आमच्या हांगासर सुद्दां बसले न्ही जाल्यार बरें आयकुपाक येता फक्त इतलेंच की दिसना अशें म्हणून सो आतां येयलां बसलां हांगाच हांव सॉंग्स आयकतां सो आनी थोडे वेळ बसता हांगासर मागीर 12:30 बी वचपाचें भितर सो चलात तर तेच्याच वांगडा पयलीं हांगासर व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक मागीर फाल्यां सांजचे तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसता चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय आनी लायट जी आसा पळय भायर एकूच पेटयली सो ताका लागून फेस बी असो मारता आनी डल आनी टायर्ड असो आनी 2 दीस म्हळ्यार टायर्ड बी जालें हेवटेन सगळें आनी काल वतान सारकी स्कीन बी टॅन जाल्या सगळें आनी कालचो हे जो आसा पळय न्हू आजून वचूना बॉडी पेन जो आसा तो सो आतां रेस्ट फाल्यां सुसेगाद उठपाचें आयज हुस्को आशिल्लो न्ही वचपाचो करपाचो सो ताका लागून अशें हुस्क्यान बेगीन उठप जाल्यार फाल्यां सुसेगाद उठपाचें चलात तर मेळया